आपने मंदिर बांधा, भगवान के लिए मंदिर बांधा, हम लोग मानते, भगवान को सब लोग मानते हैं बराबर, लेकिन जिंदा इंसान को आप बेदखल कर रहे हैं, घर नहीं दे रहे, क्या फायदा है? वो करोड़ों रुपए आप मंदिर के लिए दे रहे हैं ना, वो इधर आके देखो लोग क्या कर रहे हैं, कौन से झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे मिडिल क्लास लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 10,000 के 15,000 20,000 पेमेंट है, उसके ऊपर किसी को ज्यादा पेमेंट नहीं है। मंदिर के लिए, भगवान के लिए घर बांध रहे हैं ना, तो जीते जाते इंसान के लिए भी घर दे दो ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बुलडोजर लाके सबको नहीं तो आप बोल रहे हैं ना नेवी को प्रॉब्लम है, एक काम कीजिए, जो नेवी का जेट जाता है ना उधर से कुछ उड़ाइए इधर, एक साथ लोग मर जाएंगे, वो घर टूट के रास्ते पे रहने से अच्छा वो घर के अंदर मर जाएंगे हम लोग। तो ऐसा तो कुछ तो करो आप लोग। नेवी को प्रॉब्लम है, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग रिस्पेक्ट करते नेवी का, गवर्नमेंट का, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। सब तो हम लोग इंसान है, हम लोग जानवर नहीं है, जानवर को भी दर्द होता है, हम लोग इंसान है, इंसान के बारे में कुछ तो इंसानियत रखो प्लीज। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं नेवी का, गवर्नमेंट का, और हम लोग इस देश इंडियन है, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हमारे देश में है। हम लोग पाकिस्तान में जाके या पाकिस्तान के लोग इधर आके घर बांधा नहीं है आप तोड़ने के लिए, सिर्फ एक हाइट के लिए। आप आके इधर देखिए, जो जज है वो उन्होंने भी आके देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, खाली एक पार्टी का नहीं सुनना चाहिए। दूसरे गरीब का जो आता है ना डॉक्यूमेंट्स, वो देख के आप बोलो कि हाँ ये इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, फेक है, क्या है। आप पहले इंक्वायरी करो, बाद में मैं उसका जो ऑर्डर है मैं निकालूंगा। एक ही तरफ एक ही बाजू सुन के उसका ये मत करो प्लीज। आता पळय एक अशें आसा की आमचे कडेन सगळे परमिशन आसा, नेवीचे आसा आनी हे जे पीडीआयचे आसा आनी शेल्डेट आसा, आमचे सगळे A to Z पेपर आसा, आमचे इलेक्ट्रिसिटी बिल आसा, नळाचे बिल आसा, सगळे आसून बीन एक घराक पॉइंट करताय आमी। सो आमकां खबर ना कित्याक लागून म्हणटा ते, रिझन काय ना, हेंकां सांगलें जाल्यार ना हायकोर्टाचे हितूर येता जशें तशें, आमकां कांय खबर ना। आमी डेली बेसीस काम करपी आनी गरीब मनीस, आमकां एक अशें घर जाय म्हणून एक आमी एक इतले दीस एक रुपया करून सगळे जाण आमकां एक ड्रीम आशिल्लें की एक घरान एक अशें बांदून एक रावया म्हणून। सो ते घरान आमी रावपा म्हणल्यार आमी एक येयली, आमी गरीब मनीस, सकाळीं वयता आनी सांजेर येता। सो अशें म्हणून आमकां जेवपाक सुद्दां येना आनी अशें आमकां हें जाता आनी अशें घरान रावपाचें आनी हे मोडपा येता आनी एक घरा इंडिव्हिज्युअलाक मोडटा म्हणल्यार आमकां एक भिरांत येयली, अशें जेवपाक सुद्दां मेळना, कांय ना, कामाक ना, कांय ना, इथं सगळे जाण रावलेले आसा, कामाक वचपी मनीस। आनी आमी आतां कितें करचें तें आमकां कांय कळना, फुडें कितें करपाचें तें। तुमची कितें मागणी आहा? आमची मागणी अशेंच आसा की आमकां आतां काडटा न्हू जाल्यार पॉइंट करिनाका, सगळे काडा आनी आमकां खंय तरी एक घर दी, आमकां हेल्प करा, कोणी तरी आमकां हेल्प करता जाय हे गव्हर्मेंटानी। सांगपाचें आतां अशें दिसता, सांगपाचें कायदो आमच्या खातीर ना। आमी गरीब मनीस, डेली बेजीसचेर आमी काम करपी मनीस, हांगा अशें आहा अनएम्प्लॉयड चड आहा, लोअर इन्कम ग्रुपांतले मनीस आमी आमी तरी झगाडटा। आज पर्यंत गेल्या 2 वर्सां जाली, नेवीचे पयले लेटर येयले थंयसून आज पर्यंत आमी झगाडटा, इतले झगडोन आमकां न्याय मेळना। हे शासन कितें करता आमकां कांय कळना। आनी हांव हेचेर हायकोर्टाचेर सुद्दां उलोवपाक सोदता। हांव कित्याक कोर्ट कित्याक आहा? गरीबाक न्याय दिवपा आहा न्हू, न्याय मेळना कितें एक दिसाक सुद्दां तो 5 दीस तेंच्या कडेन स्टे मागल्या, स्टे ग्रांट जायना। मागीर स्टे कोणाक? जे बिग शॉट आहा, 10 लाख 15 लाख घालता तेंकां स्टे। पळय ही घर एनक्रोच लँड न्हू, फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रायव्हेट लँड आमी विकत घेतला आनी कायदेशीर सेल्डीड आहा, म्युटेशन आहा, सगळे आहा आमच्या कडेन। आमचो म्हणणं एकच, जर तुमकां हे प्रॉब्लेम जाता एव्हिएशनाक, तुमचे आयटीचे कितें आसला, हे घरा ही 15 वर्सां जाला, 10 वर्सां जाला, इतली वर्सां न्हिदलेले तुमी? हा, इतली वर्सां न्हिदलेले। हांव कितें म्हणटा, हे सगळे डेलिबरेट चल्ला, कितें तरी हांगा फिशी आहा अशें म्हाका दिसता। हे म्हाजें मत, दुसऱ्याचें म्हाका खबर ना। हे डेलिबरेट चल्ला, हे आमकांच पिन पॉयंट जाता, कित्याक लागून? लायट खांबा पाहिजे, हा, हे लायट खांबे आहा, यांची हाईट मॅटर करना, फाटल्यान दोंगर आहा। हा, तुम्ही ते हेचेर वचोन त्या ब्रिजाचेर रावन पळया, ही एरिया दिसती पडना, डोंगर दिसता, ते प्लेन वयल्यान येता। आनी दुसरी गोष्ट, प्लेन चड पयशान वयता, नाल्यार थिंगा जावन पळया तुमी, कॅमेरा व्हरोन पळया, प्लेन येताना मागीर तुमकां कळटलें। ओके, फनाल झोनान आमी आहा, ना म्हणना हांव, पण इतली वर्सां खंय न्हिदलेले तुमी? हा, इतली वर्सां न्हिदलेले खंय तुमी? आत्ताच हो कितें जाला? हे म्हणजे कितें तरी फिशी चल्ला हांगा। हांव कोणचें नांव घेयना, पण हेचेर आमकां न्याय जाय आनी हांव कॉम्पेन्सेशनाक मागता। तुमकां जर नाका, हांगा रावलेले आमी वयता, आमकां कॉम्पेन्सेशन दिया आजचे रेटीन।
आयचे रेटीन आमकां कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळां. इनलिगल म्हणटा जाल्यार आमकां गव्हर्नमेंटान रस्तो कशें प्रोवायड केलो, ही लायटीचे खांबे तांकां दिश्टी पडनात, ते कशें आमकां लायटी कशी प्रोवायड केली. इनलिगल तेन्ना इनलिगल म्हणटा दिवपाचें आशिल्लें, आमकां परमिशन दिली कशी, लायटी परमिशन कशी दिली, नळाक कशी उदक कशें येयलें आमकां हांगा, रोड कसो येयलो आमकां हांगा, सगळो गव्हर्नमेंटाचोच न्हू. आनी आयज तुमी म्हणटा की इनलिगल म्हणून 15 वर्सां जालीं आमी आतां हांगा रावता घर घेवन, आणि इतले वर्सां केन्ना इनलिगल इलिगल कशी जाली. आम्ही जेन्ना रजिस्टर सेल डीड रजिस्टर करता गव्हर्नमेंटूच पैसे घेता न्हू. हा पंचायत तुमकां जर दिसता हे फायनल झोनान आसा, इलिगल आसा, तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक ओनराक आमचे कित्याक दिले, लायटचे परमिशन, पीडब्ल्यूडीची परमिशन कित्याक दितात, म्हणटात म्हटल्यार पैसे घेवपाचे आणि कामां हे करपाचे आणि आमच्या अशें मनशान फसपाचे. इलिगल खंयच्या दिसा मागीर तुम्ही रजिस्टर ऑफिसान वयता पळय, आमी सेल डीड करपाक, तुम्ही डायरेक्ट म्हणूंक जाय ती इलिगल जागा आमी घेयना तुमच्या कडल्यान पयशे आनी तुमचे सेल डीड बी करना, तुम्ही रजिस्टर कित्याक करतात. हे घरा मोडटा पळय, हे तुम्ही हायटा लागून मोडटा हे घरा, आणि ना म्हटल्यार हिंगासर 200 घरां आसतले, आणि 200 घरां तुमीच पळय ह्या घराक हे मोडपाचें हे कारण कितें, हे जॉईंट घरां आसा, एक एक पॉयंट अशें केल्लेले आसा की आमकां दिसून येता की अशें हे घराक मोडपाक म्हणल्यार आमकां हरेसमेंट करता अशें जाल्या. कित्याक खबर आसा, आमची हे पळय तुमकां दिसता ही हायट कितलो आसा आनी घरां कितलें आसा अशें म्हणून जाता काय सर. सो हेका लागून हांव म्हणटा कितें, हेका आमचे गव्हर्नमेंटाक सांगता की 200 घरां आसा आनी हे मोडपाचें म्हणजे कारण कितें, आमकां खंय ना खंय आमकां कितें तरी आमकां कांयच खबर ना, सकाळीं वयता आनी सांजेर येतात घराक. सो तेका लागून आमकां टेन्शन जाता की नासतना अशे भुरगे धाकटे भुरगे आसता आनी आमचे अशें मोडले जाल्यार आमी कितें करचें काय म्हणून अशें आमकां दिसूं येता. आमच्या हें आतां चडान चड 1000 लोक रावता, 500च्या वयर आमचे वोटींग आसा सद्या. आतां आमी चिंतला आमी वोटींग कोणाक करपाचें ना, कोणाक करपाचें ना. आमची घरां आमी कश्टान बांदल्यात ती रावना, आमी कितें करपाचें, रस्त्यार रावपाचें, सगळें केलें आमी, रोड सगळे केले, आणि आता तुम्ही येता कितें चिंतला तुम्ही, सरकारान कितें चिंतला. पंची में गया था, इतना भाषण बोला है, गरीबों को इतना मकान देगा, 2 करोड़ देगा, 3 करोड़ देगा, किधर देगा, तेरा मकान हम लोग को नहीं चाहिए, जो है हमारा तो रहने दे. किधर गया मोदी, किधर गया मोदी के पास, हम लोग को हेल्प चाहिए, कोई नहीं सुन रहे तो हम लोग मोदी सरकार को हेल्प चाहिए. किधर जाएगा हम लोग, छोटा मोटा बच्चा है हमारा घर में, किधर जाएगा हम लोग छोड़ के. एक दिन काम को नहीं गया तो हम लोग खाना नहीं खाता है, उधर काम से बाहर निकाल देता है हम लोग को. किधर जाएगा हम लोग, रोड पर तो इतना आएगा, इतना घर तोड़ेगा, आज एक तोड़ा कल एक तोड़ेगा, दिन भर हम लोग काम को चला जाता है, आके जेसीबी लगाया तो हम लोग क्या करेगा, किधर जाएगा. ऐसा बोलता है लेकिन कुछ फायदा नहीं है. जाके किधर मरगांव बुलाता है, मोदी आता है, आओ हम लोगों को घर और बनाने करता पड़ा है, बनाने का टाइम भी नहीं आता है, based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? It is a directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. Yeah, height restriction height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being sir? Till date we have already got a direction for 11 houses, but some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that we will try to process it.